पहिली तराची प्रतिक्रिया दिवचो तो तसलो मनीस सांगता, उलय सोम्या आयकता तुजो फातोर. उलय सोम्या आयकता तुजो फातोर. फातराक आयकूंक जायना. फातरान कितें आयकोवचें. दुसरा तराचो मनीस म्हणटा, उलय सोम्या आयकता तुजो दोतोर. आपूण एक दोतोर, म्हाका सकल कळीत आसा म्हूण दोतोर, ताणें कितें आयकोवचें. तिसरो तराचो मनीस म्हणटा, उलय सोम्या आयकता तुजो दुकोर. तो दुकरा बरी संवसाराक लबदोन जियेता, सकलच पळोवन आसा कितें मेळटा म्हणून स्वार्थाची जिणी ताकाय ते देवाची उतर फळ दिवंक शकना. आनी तो क्रेसो म्हणटा, उलय सोम्या आयकता तुजो साकोर. दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. जिवंत क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या जिविताक उजवाड जावन आसा. आमकां हर एकल्यांक सर्गीची वाट उगडापे करता. तेच जिविताचें उतर आमी ह्या वेळी आयकूंक वयता आसतना एक घडीभर आमचे दोळे धांपून सोम्याचो आदार आमी मागया. सोम्या जेजू, ह्या वेळार तूं आमचे लागीं उलोवंक वताय. सर्गीची वाट तूं आमकां उगडापे करताय. तुझे उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते आमी संपूर्ण स्वीकार करूंक आमकां तुजो आधार दी. तुज्या उतराच्या त्या बळान आमच्या जिविताची हर एका मेठां आमी काडूंक आनी ह्या मुखांत्र तुका महिमा दिवचें तसलें जिवीत आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां लाभय. दैवीक सतां सोम्या आमकां तूं उगडापे कर. दैवीक सतान आमचें जिवीत तूं पवित्र कर, नंदन कर. सामातेवा सुवांजेल अवस्वर 7 20 आनी पयली वळ आनी 20 आनी 4 वळी तावन 20 आनी 7वी वळ. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासोना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. देखून जो कोणी म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेला एक बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड चडलें, जड वारें वाडलें, त्या घराक मारलें तरी तें कोसलोवन पडोवंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोणी म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेला एक हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवड चडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोवन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. सोम्या जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं आफ्रिकाच्या केन्या गांवांत हांव मिसांव वावर करनासतना एक फावटी एका हळ्ळेक म्हाका भेट दिवंक आशिल्लें. हर एक फावटी दुसऱ्या हळ्ळ्यांक गांवांक मिसांव वावरांत भेट दिता आसतना म्हजे सांगाता एक ल्हानसो बायबल पवित्र पुस्तक हांवें व्हरून वेसो आसलो. आनी असल्या एका भोव भितरल्या एका गांवांत थंयसर चड लोक अशिकपी आसलो, शिकाप लोकां नातले तसल्या एका गांवांत गेल्ल्या वेळार थंयसर त्या गांवाच्या मलगड्याची एक सभा चलोवन आसली. त्या गांवांनी कसली समस्या आसले जाल्यार गांवच्या मलगड्यांनी सांगाता येवन त्या समस्यांक परिहार सोदचो जावन आसा. आनी हे जाल्यार सभेंत एकलो तांचो मुखेली म्हूण आसता, त्या गांवचो वडील, तो निर्धार घेवचो तो अंतीम जावन आसतलो. असल्या एका सभेंत म्हाका हजर जावंक अवकाश मेळ्ळो
हांव सुरवेर थंय गेल्ल्या वेळार म्हाका भास तांची कळीत नातिल्ली आनी त्या वरवीं म्हजे सांगाता आनी एकलो थंयसर मनीस आमचो कॅटेकिस्ट आमी म्हणटा ताका तो येवन म्हाका समजून दितालो कितें ताणें उलयलें आनी हांव म्हाका कितें सांगूंक आसला म्हणजे तो तांच्या भाशेंत ते अनुवाद करतलो. अशें तसल्या सभेंत हांवें भाग घेतलो आनी सभा जाल्ल्या उपरांत त्या गांवचो मुखेली लागीं वचून अशें उलयता आसतना म्हज्या कॅटेकिस्टान म्हजी वळख दिली. आमकां एक नवो पाद्राप इंडियांतल्यान आयला म्हूण ताणें सांगलें. आनी अशें सांगता आसतना त्या मुखेली ताका जावंक पुरो समज 70-80 वर्सां जातीत प्राय ताची दिस्त म्हज्या हातांत आशिल्ल्या पवित्र पुस्तकाचेर पडली आनी ताणें विचारलें सोबीत तो बूक तमशा काडल्यार असो बायंड ताका आशिल्लें ल्हानसो बूक हो बूक कसलो बूक गी म्हूण ताणें विचारलें. हांवें ताका सांगलें हो पवित्र पुस्तक बायबल म्हणटा आमी आनी ह्या बुका मुखांत्र देव आमचे लागीं उलयता. देव तसो संदेश आमकां ह्या बुका मुखान दिता म्हणून ताका सांग म्हणून कॅटेकिस्टाक हांवें सांगलें आनी तेंच ताणें ताका सांगलें. तें आयकून त्या मुखेल्याक भोव संतोश जालो आनी संतोशान ताणें म्हळें म्हाका तो बूक दिताय गी म्हणून. ताका कितें पळोवंक जाय जें म्हूण चिंतलें हांवें. तो अशिकपी म्हूण म्हाका कळीत आशिल्लें हाका कित्या खातीर हो बूक पूण म्हाका समजोवना पूण ताणें विचारल्याक ताका हांवें दिलो. कांय हातान धरून ताका मोड आसा कोणा म्हूण चिंतून ताका दिलो. ताणें बूक अशें हातान ताच्या घेतलो. अशें ताणें सगळ्यांनी पळयलें. पळोवन जाल्ल्या उपरांत एक सायडीन ताणें काना लागीं धरलो. सुमार एक अर्दे मिनट काना लागीं धरलो. ताका कितें विशेश दिसलें. मागीर परतून आनेका काना लागीं ताणें धरलो. आनेक अर्दे मिनट भर काना लागीं धरलो आनी ताच्या उपरांत इल्लेशें रागान म्हणल्यार बरी तो बूक पाटी कॅटेकिस्टच्या हातान ताणें दिलो. इल्लेशें तोंडार ताच्या राग म्हाका दिसलो. हें पळोवन म्हाका कितें अजापशें जालें. हांवें विचारलें कॅटेकिस्ट लागीं कित्याक ताणें रागान म्हणल्यार बरी तो बूक तुज्या हातान दिलो कितें समस्या म्हूण ताच्या लागीं विचार म्हणून. ताणें विचारलें आनी म्हाका सांगलें तुवें ताका सांगलें हो बूक पवित्र बायबल आनी ह्या बुका मुखांत्र देव आमचे लागीं उलयता म्हळें त्या देखून देव कितें म्हणे सांगता गी म्हणून आयकूंक ताणें काना लागीं बूक धरलो. पूण ताका कांयच आयकूना. तूं ताका मुश्किरी करताय ताका फूल करताय म्हणून तो समजलो आनी आतां खातीर ताका राग आयलो. ताणें बूक पाटीन दिलो म्हूण सांगलें. हांवें आमच्या कॅटेकिस्टाक म्हळें ताका सांग म्हाका माफ कर म्हणून. हांवें त्या अर्थान देव आमचे लागीं उलयता म्हूण ताका सांगिल्लें न्ही. त्या बुकांत सभास संगती बरयल्ले आसात ते आमी वाचून देव कितें सांगता आमचे लागीं तें आमी समजूंक जाय म्हूण ताका इल्लेशी समजोवणी दी. ताका समजोवन सांग आनी म्हज्या तर्फेन ताचे लागीं भोगसणे माग म्हूण सांगलें. आनी तें सांगल्या उपरांत तो इल्लो शांत जालो आनी उपरांत सगळ्या गांवाक आमकां भोंवडोवन तेंची परिस्थिती विशयान तो विचारूंक लागलो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आफ्रिकांत म्हाका अनुभव जाल्लो तो थंयचो मुखेली अशिकपी. ताका बरोवंक वाचूंक येनातलें. ताच्याच रितीन ताणें देवाच्या उतरा विशयांत एक अर्थ करून घेतिल्लें. पूण मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमकां देवाच्या उतरा विशयान सभास संगती कळीत आसात. आमच्या घरांनी पवित्र पुस्तक आसा. थोडे जाणांक वैयक्तीक रितीन आपणा सोंस म्हणलें पवित्र पुस्तक आसा. थोडे जाणांक कुटुंबाचो एक बूक म्हूण आसूंक पुरो. आमी तवळ तवळ देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांत वाचता. आमी इगर्जी मिसा गेल्ल्या वेळार या मागण्या विधी वेळार देवाचें उतर आमी आयकता. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता. पूण मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमी निजांव समजून घेजय देवाच्या उतरांत निजाकी कितें आसा. ह्या उतरा मुखांत्र देव आमकां कितें सांगूंक आशेता आनी देवाच्या उतरांत मुखांत्र देव कितें आमकां दिवंक आशेता तें आमी दिसपट्टे जोडूचे जाल्यार आमी कितें करीत जाय. ही थोडी संगती आज आमी इल्ले गुंडाय नियाळ करया. पयले मोगाच्या भावनो भयणीनो,
कीर्तन असो ग्रंथ आमी वाचलो जाल्यार 119 कीर्तन ते सगळे कीर्तन देवाच्या उतरा विशयान दिता आमकां सांगता तांतली एक वोड आमी सबार पुटी आयकल्ली ती वोड तुका कळीत आसा 105 वोड Psalm 119 verse 105 ते म्हणटा तुझे उतर सोम्या दिवो म्हज्या मेठांक उजवाड म्हज्या वाटेक उतर तुझे सोम्या दिवो म्हज्या मेठांक उजवाड म्हज्या वाटेक कितलेशे फावटी हें उतर आमी आयकलां मोगाच्या भावानो भयणीनो कितलेशे मोठी कंथा रुपार आमी तें गायलां हालेलुयाचें तें गीत गायता आसतना हें उतर आमकां परत परत आयकूंक मेळटा आमी गायता पूण मोगाच्या भावान आमी ह्या विशयान नियाळ केलो जाल्यार देवाचें उतर दिवो आनी देवाचें उतर उजवाड हे दोन संगती थंयसर सांगल्यात ह्या दोन संगती कितें आमकां सांगता उजवाड म्हज्या वाटेक म्हणटा कीर्तनगर तुजें उतर आमी रातीचें पयन करता आसतना मोगाच्या न्हू रोडार रस्त्यार पयन करता आसतना थंय आमकां खांब्यांनी ते दारी दिवपा म्हणटा आमी स्ट्रीट लायट्स पळोवंक मेळटात आनी ते स्ट्रीट लायट एक हांगा पेटला जाल्यार मागीर एक आनीक 100 मिटर पयस मागीर उपरांत आनीक आसता ह्या लायटाक आमी पळयत आसतना आमकां कितें समजता रातीचे आमकां तो रस्तो नीट आसा की वांकडो आसा की कसो गेला इशीन गुलागी तिशीन गुलागी हे सकट आमकां समजता म्हळ्यार त्या रस्त्याची दिशा कशी आसा म्हूण आमकां कळीत जाता मोगाच्या भावानो भयणीनो कीर्तनकार आमकां सांगता देवाचें उतर आमच्या जिणेची दिशा डायरेक्शन आमकां दाखयता आमी पयन करता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो एक निर्दिश्ट दिशा आमकां गरजेची जर आमी सारक्या दिशेन वचना आमचे पयन सुफळ जायना हांगासर ह्या जाग्यार हांव म्हाका चिंत्या कोडयाळाक वचोंक आसा तर हांवें कोडयाळवेच्या कुशीक त्या दिशेन वचूंक जाय उडपी वचोंक आसा तर हांवें उडपीच्या कुशीन वचूंक जाय म्हाका उडपी वचोंक आसा म्हण चिंतून हांवें कोडयाळच्या कुशीक गेल्यार हांव उडपी वचून पावना मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां हर एकल्याक आमच्या आमच्या जिवितांत एक जिणेची दिशा डायरेक्शन भोव गरजेची आनी ती दिशा आमकां देवाचें उतर दिता म्हणजे खंयच्या खातीर देवान आमकां हें जिवीत फावो केलां खंयच्या दिशेन आमी फुडें सरा जाय कित्या खातीर देवान आमकां जिवीत दिलां आनी तें जिवीत सार्थक जाय जाय तर कशें आमी फुडें सरा जाय खंयच्या वाटेन मुखार वचूंक जाय हें देवाचें उतर आमकां कळीत करता आनी ह्या खातीर म्हणटा तुजें उतर उजवाड म्हज्या वाटेक कशें ते स्ट्रीट लायट उजवाड दितात डायरेक्शन दाखयतात त्याच रितीन देवाचें उतर आमकां जावन आसा आनी दुसरें कीर्तनकार सांगता मोगाचें न्हू तुजें उतर दिवो म्हज्या मेठांक आतां मेठांक घालचो तो दिवो कितें जावन आसा आदल्या काळार सूड आशिल्ली मेठांक घालची आतां सूड आमी उपयोग करिना आमचे कडेन टॉर्च लायट आमी उपयोग करता सडावजन ह्या थोडे बुटी आमच्या मोबायलांतच ते फ्लॅश लायट आसा ते आमी उपयोग करता आनी तो दिवो तो उजवाड आमी घालचो आमच्या मेठांक आमी मेठांक काडटा आसतना सारकें काडचें खाली दिशा कळीत आसला पावना मोगाच्या भावा भयणीनो त्या दिशेन आमी फुडें समकत आसतना काडचें हर एक तें मेठ सारकें जायचें जर तर थंयसर फातर आसात जर तर जीवदाळ आसा आनी कितें आसा जाल्यार आमकां अनाहूत जावंक साध्य आसा सारकें आमी पळोवन हर एक मेठ काडल्यार मात्र आमकां खंयच्या दिशेन वचोंक आसा त्या दिशेन आमी फुडें वचोंक शकता ह्या खातीर मोगाच्या भावानो भयणीनो आमच्या हर एकल्याच्या जिविताची ती मेठां म्हणजे आमी करचे ते हर एक निर्णय आमचे डिसिशन्स आमचे चॉयसीस ते सारके जायचे मोगाच्या भावा भयणीनो केदाळा हे निर्धार आमचे सारके आसात तवळ आमचे जिविताची मेठां सारकी आसात आमी सारक्या रितीन फुडें वचूंक शकता आनी खंयसर आमकां पावोंक आसा थंयसर आमी वचून पावोंक शकता एक बरयणार आमच्या जिविताक एका ट्रेनाक सरी करता ट्रेन फाट्या वयल्यान वता आनी फाट्या वयल्यान वचून ते ट्रेन वचून सभार स्टेशनाक पावलो उपरांत आख्रेक एका निमाण स्टेशन म्हणटा आसता डेस्टिनेशन थंयसर ते वचून पावता आमचें जिवीत अशेंत एका ट्रेना बरी हंता हंताक ताका मुखार वचोंक आसा हर एक हंताक एक महत्व आसा आनी अक्रेसो तो हंत अक्रेक पावसो तो ते एक डेस्टिनेशन ते आमकां जिविताक आसा
पूण मोगाच्या बाबून आमी जाणाव ट्रेन फाट्या वयल्यान गेल्यार मात्र खंयसर वचून पावोंक आसा तें वचून पावता, स्टेशनार वचून पावता. पयलींची स्टेशनां तशेंच 11 स्टेशनां. जर तर फाट्या तावन ते ट्रेन भायर गेलें जाल्यार तें वचून पावना. नेक्स्ट स्टेशनय मेळना, 11चे स्टेशनय मेळना. आनी हेंच मोगाच्या बाबून आमची जिवीत जर ट्रेन तर ते ट्रेनाचे फाटे जावन आसात देवाचें उतर. देवाचें उतर म्हणल्यार त्या फाट्या वयल्यान केदळ आमचें जिवीत वेता समकता तवळ हंता हंतार आमी सारक्या रितीन पावता मात्र न्ही आमच्या 11च्या त्या हंताक डेस्टिनेशनाक आमी पावूंक शकता. नाजाल्यार मोगाचें न्हू आमचें जिवीत फाट्या तावन भायर गेल्ल्या त्या ट्रेना बरी खंयसर वचोंक आसा थंयसर आमी वचून पावना. आनी ह्या वरवीं देव मोगाच्या भावानो भयणीनो आमकां ताचें उतर निरंतर दिता. ताच्या उतराच्या उजवाडान आमी निरंतर जे म्हूण तूं आशेता. त्या उतरा मुखांतर आमकां दैवीक प्रेरण दिता. सांत पावल ते बरयल्या पत्रांत आमकां सांगता, पयल्या पत्रांत 3ऱ्या वासपुरांत 16 वळींत सांगता देवाचें उतर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल बरयलेलें तें आमकां आमच्या जिणेंत जाय आसलें तिद्वन मार्गदर्शन आनी आमकां एक बरी जिणी जियोंक आधार दिवचें तसलें जावन आसा म्हणून निरंतरी देव आमकां ताचो आधार दिता ताच्या उतरा मुखांतर, ताच्या उतराच्या उजवाडा मुखांतर. आनी ह्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो हें उतर आमी कशें आयकुचें. जर ह्या उद्देशा खातीर देवान आमकां उतर दिलां तर तो उद्देश जारी करच्या खातीर आमी तें उतर कशें आयकुचें. ह्या संवसारांत 4 रितींनी मनीस देवाच्या उतराक ते प्रतिक्रिया दाखयता. आनी जेजूनुच तें आमकां सांगलां ताच्या एका ओपारी मुखांत. ती ओंप्याची ओपार आमकां समाजांत कळीत आसा. आनी 4 रितीची प्रतिक्रिया देवाच्या उतरा थंय मनशां दिवची थंयसर जेजू उल्लेख करता. पयल्या तें बी ओंपुल्लें तें पडटा सुवातेर मेरेदेगेच्या सुवातेर. आनी तसले ती प्रतिक्रिया जावन आसा शॅलो रेस्पॉन्स म्हणटा ताका इंग्लिशान म्हळ्यार उतळ रेस्पॉन्स. आनी असली प्रतिक्रिया म्हळ्यार देवाचें उतर आयकत आसतना आमच्या मोतीक आमी हाडटा हें हांवें मुस्तबुटी आयकलां तूं कितें नवें आसा हें तेंच पोरी आयकलें हेंच परत्यान हेंच अशें म्हूण चिंतून मोगाच्या अशें चिंतप आमच्या मोतीन हाडून त्या देवाच्या उतराक आमी गण्य करिना तें सोन सोडता हांव. तोडपुडी शट रेस्पॉन्स म्हणटा आमी आमचे काळीज आमी बंद करता. म्हाका कोणी सांगची गरज ना, म्हाका सकयल कळीत आसा म्हणल्यार चिंतपान असले एक चिंता मोतीन हाडटा. आमचे काळीज आमी धरून करून घेता. म्हाका सकयल कळीत आसा हें काल हांवें कितें आयकचें म्हणलें तें चिंतपान तशें करता. थोडे मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिविताच्या थोड्या वंदवण्यांत तांतवांत भागी जावन आमी देवाच्या उतराक कितें जोडी जाय आसलें तें जोडूंक शकना. सफोकेटीव रेस्पॉन्स म्हणटा ताका आमी. सफोकेटीव म्हळ्यार कोणाचो गोळो धरल्या प्रमाणे चिड दिता कशें तें भी ओंपुल्लें खांट्या झाडा मुळे चिड्डून गेलें म्हणटा जेजू. त्याच रितीन आमचें जिवीत सबार वंदवण्याक आशा आकांक्षा बली जावन मोगाचें न्हू संवसार तें लब्धवन देवाचें उतर खरेपणी फोल दिवंक शकना. जिणेची दिशा आनी दिसपट्टी आमची जिणेची मेटां आमी सारकी काडूंक शकना. आनी चवथोय प्रतिक्रिया जेजून आमकां सांगली ती सिन्सियर रेस्पॉन्स. सिन्सियर रेस्पॉन्स म्हळ्यार प्रामाणीकपणी देवाचें उतर आयकुचें, ते काळजांत जगोवन दवरचें, ते स्विकार करचें. देव म्हज्या जिणेंत कितें आशेता तें समजोवन त्या प्रमाणे जियोंक फुडें सरचें. पयली तराची प्रतिक्रिया दिवचो तो तसलो मनीस सांगता उलय सोम्या आयकता तुजो फातोर. उलय सोम्या आयकता तुजो फातोर. फातराक आयकूंक जायना, फातरान कितें आयकुचें. दुसरा तराचो मनीस म्हणटा उलय सोम्या आयकता तुजो दोतोर. आपूण एक दोतोर म्हाका सकयल कळीत आसा म्हूण दोतोर ताणें कितें आयकुचें. तिसरो तराचो मनीस म्हणटा उलय सोम्या आयकता तुजो दुकोर. तो दुकरा बरी संवसाराक लब्धोवन जियेता, सकयलच पळोवन आसा कितें मेळटा म्हणून स्वार्थाची जिणी ताकाय ते देवाचें उतर फळ दिवंक शकना. आनी तो क्रेसो म्हणटा उलय सोम्या आयकता तुजो साकोर. हांवें एक साकोर
तुझे उतर म्हाका जाय, तुझ्या उतराचो उजवाड म्हाका जाय. त्या उतराच्या उजवाडान मात्र म्हजी जिणी हांव जियोंक शकता म्हणलें सत वळखून घेता. आनी कशें त्या भुरग्या सामुएलान मागलें देवळांत, उलय सोम्या आयकता तुजो साकोर म्हणून ताचें दिसपट तें मागणें देवाच्या उतरां थंय. म्हज्या भावानो भयणीनो, देवाचें उतर ह्या सवत्या रितीन आमी स्विकार केल्यार मात्र आमी आमच्या जिवितांत जें कितें सोम्यान आमकां उतार दिलां, खंयच्या उद्देशा खातीर तें दिलां, तें आमी सार्थक करूंक शकता. आनी हें कशें करचें? आज म्हज्या भाव भयणीनो, 3 तरांचे खाण आमकां गरजेचे जावन आसात देवाचें उतर आमी आयकून समजून आमच्या जिणेंत जिवच्या खातीर. 3 तरांचे खाण आमकां आसचे घाले 2च खाण म्हणून तुमी सांगूंक पुरो. 2 खाण हे कुडीचे सगळ्यांक जाय, ते ना जाल्यार भोव कश्टाचे. पूण ते खाण सोडून हेर 3 खाण मोगाच्यान आमकां जाय. पयलें खाण जावन आसा देवान आमकां दिल्लें आमच्या मोतीचें खाण. आमच्या मोतीच्या खाणांत आमी देवाचें उतर पयलें आयकूंक जाय. कशें आयकुचें? म्हणजे मोतीचें खाण म्हळ्यार आमकां दिल्ली ती समजोनी, आमकां दिल्ली ती जाणवाय. आनी त्या समजोनी मुखार जाणव्या मुखांतर आमी देवाचें उतर आयकत आसतना वाचता आसतना आमची चिंतपा सकत आमी उपयोग करूंक शकता. उदाहरण सांगचें जाल्यार दाखले सांगचें जाल्यार जेजून ही ओपार सांगलें. आज आमी आयकलें जेजू सांगलें ती दोगां गर्भान प्याची ओपार. जेजून आपल्या शिसांक ती सांगलें म्हणटना शिस्त ते मुखार आसात, जेजू तांच्या मुखार आसा, तांकां ती ओपार सांगता. हें आमच्या मोतीन आमी आठव करूंक शकता. आमचें तें चित्रण आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडूंक शकता, समजूंक शकता. त्या परिस्थितींत त्या गांवांत इस्रायलांत आसलेल्या अशा जाग्यार जेजू अशें लोकां लागीं उलयलो, शिसां लागीं उलयलो, हें आमी समजूंक शकता. हे आमच्या मोतीच्या खाणांनी जेजून ताच्या परिस्थितींत त्या जाग्यार सांगलें तें उतर म्हणून आमी समजोवचें. पूण म्हाका जेन्ना तितल्यारच आमी रावल्यार कांयच फायदा पडना. मोतीच्या खाणांनी मात्र आमी आयकल्यार फावना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मोतीच्या खाणांत आयकल्लो उपरांत आमी काळजाच्या खाणांत आयकच जाय. काळजाच्या खाणांत आयकुचें म्हळ्यार कितें? उदाहरण सांगचें जाल्यार माथेवाचो वांजेल 9 वळींत आमी पळयता जेजून सुंगा कांठार बसून आशिल्ल्या माथेवाक आपयल्ल्या विशयांत. जेजून माथेवाक थंयसर सुंगा कांठार देखलो. ताणें म्हळें ये म्हजो पाटलाव कर. माथे उठलो आनी ताणें जेजूचो पाटलाव केलो म्हूण थंयसर सांगलां. मोगाच्या भाव भयणीनो, मोतीच्या खाणांत आमी आयकत आसतना आमी माथेवाक कशें आपयलें जेजून म्हूण समजता. पूण काळजाच्या खाणांत तें घडीत आमी नियाळ करता आसतना खाली थंयसर माथेव, जेजू आनी ताचे शिस मात्र न्ही, तांचे सांगाता हांवूय आसा. आज म्हजी परिस्थिती कितें जावन आसा? जर सुंका कांठार आशिल्ल्या त्या माथेवाक जेजून अशें सांगलें तर आज खंयच्या खाट्यार हांव आसा, म्हज्या जिणेचें खाटें खंयचें, आनी त्या खाट्यार हांव बसून आशिल्ल्या वेळार आज जेजू म्हाका कितें सांगता. आनी तें सवाल हांव म्हाका विचारता आसतना जेजूचो ताळो म्हाका आयकता म्हज्या काळजांत. तो ताळो म्हाका जागयता आनी म्हणटा आरे तुज्या जिवितांत हे सारकें तूं करून आसाय, आनी कितें चड बरें कर. देव सोम्याचें तें उत्तेजन ताणें दिवचो प्रोत्साहन आमकां मेळटा ताच्या उतरां मुखांतर. तडपटी आमच्या जिणेंत कितें बदलावन हाडूंक जाय तर तें जेजू आमकां सांगता. हे संगती सारकें नात, अशें तुवें करचें सोमारें, अशें तुवें करीत जाय. जेजू आमकां तिडविता मात्र न्ही, कशें सारकें आमी करीत जाय तेंय तो आमकां सांगता. आनी ह्या मुखांतर कितें बदलावन आमच्या जिणेंत हाडूंक जेजू आशेता ती बदलावन आमी हाडूंक साध्य जाता. आनी हें जावन आसा मोगाचें न्हू, आमी काळजाच्या खाणांत आयकुचें. आमच्या वैयक्तीक जिणे खातीर जावंक पुरो वा आमच्या कुटुंबा जिविता खातीर आमकां निर्धार करता आसतना तडपडी भोव कश्टाचें जाता. आनी ह्या वेळार आमी सोम्या लागीं विचारचें, सोम्या ही म्हजी जिणेची परिस्थिती, ही म्हज्या कुटुंबांत एक परिस्थिती आसा, हांवें कितें करीत जाय म्हाका समजना, तूंच म्हाका कळीत कर. आनी खालतेपणी मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याचो ताळो आयकूंक केदार आमचे काळीज मुक्ते करता. सोम्या आमचे लागीं उलयता. जावंक पुरो विविध तो परिस्थिती मुखांत आमचे लागीं उलयता, एका मनशा मुखांत उलयता जावंक पुरो. आमी चिंतनांतल्या बरी तो आमचे लागीं उलयता. खाली ताच्या उतरान मात्र न्ही, जिणेच्या सन्निवेशा मुखांतर, ह्या सृश्टी मुखांतर, विविध मुखांत सिच्युएशना संदर्भार जेजू आमचे लागीं उलयता, आमकां तो संदेश दिता. आनी तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, मोतीच्या आनी काळजाच्या कानांत आमी आयकल्या उपरांत आत्म्याच्या कानांत ती आमी आयकूंक जाय. आत्म्यांत कानांत आयकुचें म्हळ्यार कितें?
मग आमी जाणा सोम्यान आमकां कितें आमकां मार्गदर्शन दितना डायरेक्शन दिता आसतना आमकां भोगता हें आमी कशें करचें. धाकल्याक सांगचें जाल्यार कोणा एका व्यक्ती ते तुका संबंध बरो ना, सबार तेंपार तावन ताचे लागीं तूं उलयनाय, कितें राग या तुज्या मोतींत आसा, तुका मोन आसा त्या व्यक्ती ते बरो संबंध जोडूंक, पूण तुका साथ जायना. आनी जेजू तुका सांगता तुज्या दुस्मनाचो मोग कर, तुका दगदगेला पासत माग म्हणून. आनी हें तुका करूंक भोव कश्टाचें म्हूण भोगता. त्या वेळार आत्म्याच्या कानांत आयकुचें म्हळ्यार कितें म्हाका साथ दी म्हूण भोगता, कितें म्हाका भोव कश्टाचें भोगता तें हांवें सोम्याक समर्पून दिचें. सोम्या तुज्या आदारा विनय, तुज्या कृपे विनय हें म्हाका करूंक साथ सोम्या. पूण जेद्वा तुजी कृपा म्हाका म्हजें तें आसा, जेद्वा तुजो आदार म्हाका आसा सोम्या, हांव खंडीत जावन हें करूंक शकतलो. हें सत सोम्या तें आमी वळखून घेवन मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिणेची परिस्थिती कितें आसा ती आमी सोम्याक समर्पून दिवंक आसा. आनी त्या वेळार आत्म्याच्या कानान आमी आयकत हांव मात्र न्ही, जें उतर सोम्यान आमकां दिलां त्या उतरा मुखार जो संदेश आमकां दिला तो संदेश आमच्या जिणेंत कार्यगत करूंक आमकां साथ जाता. आनी आमी ह्या मुखांत्र 30 वाट्यांनी न्ही तर 60 वाट्यांनी 100 वाट्यांनी फळ दिवंक शकता. असली बरी फळादीक जिणी आमची जाय जाय म्हूण जेजू आशेता. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक पुडी देवाचें उतर आयकत आसतना आमच्या मोतीचे, आमच्या काळजाचे आनी आमच्या आत्म्याचे कान आमी उगडया. सोम्याच्या उतराक आमी आशेवया आनी ताणवया. तुमी म्हाका सोडून वेतात गे म्हणून विचारल्या वेळार जेजून आपल्या शिसांक पेद्रून म्हळें, कोणा लागीं आमी वचूं सोम्या, तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. त्याच सोम्याच्या सस्नीक जिविताच्या उतराक सदांच ताण येवन आमचें जिवीत ताका आमी समर्पून दिवया. घडीभर आमचे दोळे धांपून सोम्याचें उतर उजवाड दिवो जावन आसा म्हूण वळखून घेवन आमकां आमी सोम्या मुखार दवरया. सोम्याच्या उतरां तें संपूर्ण जिवीत जोडूंक ह्या गिता मुखांत्र सोम्याचो आदार मागया. उतर तुझे सोमिया जिवीत उजवाडायता, उतर तुझे धनिया जिनी सुफोड करता, दैविक तुझे उतर अत्रेगन आयकता, मधुर तुझे उतर जिनियेन सदा पाळता, दैविक तुझे उतर अत्रेगन आयकता, अमर तुझे उतर जिनियेन सदा पाळता, जिनियेन सदा पाळता, जिनियेन सदा पाळता. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां सुमेस्तान ताच्या उजवाडान भरो दैवीक उतर तुमच्या काळजांत जुगोवन धरून त्या उतराचो भरपूर फळ जोडूंक तुमकां तो फोव करूं. तुमचें जिवीत ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन फळादीक तो करूं. सर्वपदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा सुमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां तो राखून सांबाळूं. आमेन. दिव्यवाणी